सगळे कॅनडांत दोन प्यूर वेज रेस्टॉरंट आसात. मॅड्रास उडुपी कॅफे म्हणून ताच्या सगळ्या जैता पटलो एक सखत म्हळ्यार श्री विजय दांते. कित्याक तुजें व्हड रेस्टॉरंटा कुशीन आसलें? खाली बिझनेस करच्या खातीर गी आनी काम करचें नाका दुसऱ्यांक काम दिया म्हणलें चिंता बी? सेल्फ एम्प्लॉयड म्हण जायत, मस्ताना काम दियत आनी मस्तानाची वळख जाता. ते कॅश काउंटरांत रावन पुरा उलयत. यू शूड बी ए गो गेटर म्हण आमी मुडी बेडल्यावर गो गेटर आशिल्ले चड सोंडे हांव चॅलेंज काण घेता. हांव स्टार्टिंगान रेस्टॉरंट सुरू करतना इल्ले कश्ट जाले म्हाका. इतले एक्सपिरियन्स नासले, नवे मनशां हायर केल्ले तांणी इल्ले कश्ट दिले. सादारण हांवें एक 20 to 25 बॉलिवूड शो केल्यात. म्हळ्यार मेन न्ही, ल्हान एक स्पॉन्सर जावन पार्टनर जावन फूड पार्टनर जावन म्हाका एक सॅटिस्फॅक्शन जालें. म्हळ्यार अब्दुल कलाम आयिल्लो आमच्या रेस्टॉरंटाक. सो तुका कोण हांगासर आयिल्लो तुजें मन जिखला, बारी खुशी जाल्ली गजाल? जग्गेश म्हणून कॉमेडियन, तो आयिल्लो. मस्त येतात आमच्या रेस्टॉरंट, जेवण मस्त जातात. मागीर थोडे जाणां उडस आसना, बट जग्गेश आयिल्लो, येवन जेवलो, सीद आयलो. कॅश काउंटर येयलें म्हणालो, आयलो कॅश काउंटर नमस्कार करणं, खाली एक घालणं मागले. ते म्हाका भारी खुशी. पूण हे करूं ना, ती आमी गांवांत येतना पुरा वस्तू ती टॅक्स भरता. जाल्यार एक वस्तूक आमी टॅक्स भरना, ते आमचे कल्चर भास आमी आमचे ಒಟ್ಟುत ताण येता. ते आमकां उरल्यांक दिवंक वस्तू मोना. नमस्कार, हांव वॉल्टर नंदलिके. कॅनडाच्या धर्नीतावन आनी एक एपिसोड कॅनडा टॉकीस तुमच्या मुखार प्रेजेंट करना आसा. आनी ह्या वक्ता हांव कॅनडाच्या मिसिसागांत म्हज्या फाटल्यान एक सोबीत घर दिसता आनी त्या घरच्या ओनराचें आज आमी संदर्शन करना आसा आनी ताजी वळख तुमकां करून दिवंक आशेता. आनी ह्या कार्यक्रमांत आमी उलोवचो विशय जावन आसा तो आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या फॅमिलीक आनी तशेंच आमच्या समुदाया खातीर कोण वावर करूंक आशेतात तांकां खंडीत जावन एक प्रेरण जातलो म्हणलो आमचो भरोसो जावन आसा. मोगाच्यानो नन अदर दॅन यस. ह्या मनशाक पळयलां न्ही तुमी? कॅनडांत आशिल्ल्यांनी पळयलां, गांवांत आशिल्ल्यांनी मस्त जाणांनी पळयलां. पूण कॅनडांत हांव एक स्पेशल प्रोग्राम करता म्हणटाना डेफिनेटली आमी हो मनीस हांगा कसो आयलो म्हणून विचारचें भोव गरजेचें जावन आसा. विजय दांते. दांती आमी दांती मस्त आलकूंज आसात आनी DANTHI आसा थोडे. DANT दांटे गी दांते. विजय दांते आज हांगासर आसा. मोगाच्यानो फाटल्या लगभग 30 मोर दॅन 30 इयर्स तो कॅनडांत आसा. आनी ताजे पयलीं गल्फांत आसलो, अबुधाबींत आसलो, गांवांत आसलो. सो ताजी एक जर्नी बारी इंट्रस्टींग आसा. आज सगळे कॅनडांत दोन प्यूर वेज रेस्टॉरंट आसात. मॅड्रास उडुपी कॅफे म्हणून. एक मिसिसागाच्या स्क्वेअर 1 आसा. ते फाटल्या 20 वर्सां जावन आसा जाल्यार. आनी फाटल्या 20 दिसांत हांव नवें आनी एक रेस्टॉरंट सुरू जालां आनी तें मिसिसागाच्या हार्टलँडांत. आनी दोनी प्यूर वेज रेस्टॉरंट लोकांमोगाळ केवल आमच्या गांवचे मात्र न्ही, आमच्या राज्याचे मात्र न्ही, सगळ्या देशाचे विविध राष्ट्रांचे मनीस हांगा ब्रेकफास्ट जेवणाक हांगासर येतात आनी हांगाचें फूड तांणी टेस्ट केलां. आनी ताच्या सगळ्या जैता पटलो एक सखत म्हळ्यार श्री विजय दांते. ताचे तावन आज आमकां जायतें शिकोवंक आसा, आयकोंक आसा आनी खंडी जावन तो आज आमकां इन्स्पायर करतलो. ताजी जर्नी कशी म्हणून ताजे तावन आमी शिकया. विजय, वेलकम टू थँक यू कॅनडा टॉकीस. थँक्यू. थँक्स फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल देव बरें करून तुज्या घराच्या आंगणांत रावून म्हळ्यार बॅकयार्डांत फाटल्या आंगणांत फाटल्या आंगणांत रावून हे कार्यक्रम आमी तुमकां सादर करना आसा. आज मुखल्या थोड्या वेळाक तुजी ती जर्नी उडपींत तूं मुडबेडले गांवांत मुडबेडले थंयसर जल्मोन तुज्या एक ब्रीफ फॅमिलीचें इंट्रोडक्शन दी. कित्याक म्हळ्यार तुजो पप्पा एक नांवाडीक मनीस आनी म्हाका दिसता जायती नांवाला केल्लो मनीस. कॅथोलीक सभा जावंक पुरो या राजकीय क्षेत्रांत जावंक पुरो ताजें प्रेरण मस्त आसा. थंय नांव आमी सुरू करया. ओके. म्हणजे पप्पाचें नांव श्री दांती म्हणटात. फ्रांसीस दांती बँकांत आहलो, TFI आहलो, पॉलिटिक्सांत आहलो आनी कम्युनिटीकाचें मस्त काम केलां. कॅथोलीक सभा स्टार्ट केल्लें ताणें. माय म्हजी सिसिलिया दांते टिचर जावन आहली. आमी 8 जाणां भुरगीं, 5 चेडे, 1 जाणा चेडवां. हांव धाकटो पुसून घाल्लो पळो म्हणटात.
हांवें शिकयलें आलेऊर सुबोधिनी ताचे मागीर नेहरू हायस्कूल ताचे मागीर PPC ताचे मागीर माणिपाल KMC हांवें MSc सानत जोड न्हू थंय हांव बारीना पावलो 1.5 वर्सां आसलो ताचे तुम्ही मागीर हे गांवांत खाली तुजो पप्पा मास्टर जावन आसलो न्ही पयले पोस्टमॅन मागीर ताचे मागीर पोस्ट मास्टर ताचे मागीर मास्टर ताचे मागीर TFI ताचे टॅलंट पळोवन ताका बँकांत व्हरलें आनी TFI पर्सनल असिस्टंट बरी जावन आसलो ताचे थ्रू ऑस्कर फर्नांडीस पॉलिटिक्स आयलो म्हण सांगूंक हांव गर्व आनी कॅथोलीक सभेंत भोवशें ताजें व्हडलें ताणें स्टार्ट केल्लें कॅथोलीक सभा मुसण आसली तांतू स्टॅनली फादराप आसलो आनी डेनिस डिसिल्वा आसलो आनी दोग तेग जाण आसली तांणी वट्ट सेरोन कॅथोलीक सभा बुनियाद गेल्ले तांणी म्हणयत ओके तूं फर्स्ट गल्फाक पावलोय बारेन पावलो खंयच्या वर्सा तें 1992-93 92-93 बारेन बारेन पावलो ओके थंयसर कालें काम हांवें एक बारीन डायग्नोस्टिक लॅबांत मायक्रोबायोलॉजिसान काम केलें हांवें 1.5 वर्स थंय हांवें अबुधाबी पावलो सेंट्रल हॉस्पिटलांत एग्जाम दिवन थंय सेंट्रल हॉस्पिटलांत मायक्रोबायोलॉजिसान काम केलें हॉस्पिटलांत 7-8 वर्सां 8 वर्सां तुवें अबुधाबींत मायक्रोबायोलॉजिस्ट जावन काम केलें मागीर हे रेस्टॉरंट बिझनेसाक कसो आयलो ताजे की पयलीं तूं कॅनडा कसो आयलो कॅनडा हांव थंय हांवें इमिग्रेशन एप्लाय करना बारीन आसतना एप्लाय केल्लें मागीर 95-96 काजर जावचे पयले अमेरिका येवन अमेरिकेंतल्यान कॅनडा येवन फस्ट एंट्री दिवन मागीर गांवां गेलो हांव हांगा आयिल्ले सुरवेर एक हॉटेल बारी मोन आहलें जाल्यार एक हांगा एक बायोवेल कॉन्ट्रॅक्ट रिसर्च म्हण कंपनी आहली ती एक नंबर 1 स्टॉक एंड कंपनी जावन आहली तातूंत ती म्हाका बरें काम मेळ्ळें 1 वर्सांनी प्रमोशन मेळ्ळें सांगीत थंय क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर जावन आहलो हांव मागीर रेस्टॉरंट घालीचें म्हण आत घाल्लें मागीर ते एक काले म्हणटा मारलो म्हणटा थोडे एक बिझनेस करीचे म्हण पिशे सो मागीर रेस्टॉरंट सुरू केलें ताका ह्युबर्ट डिमेल्लो म्हण ताचें एक रेस्टॉरंट आहलें हांगा डावन टावन उडपी पॅलेस ताचे धैर्यार स्टार्ट केलें म्हणयत सो म्हाका मन आहलें ताणें म्हाका पाठिंबो दिलो साथ दिलो आनी म्हजो मालगडो भाव म्हाका मस्त सपोर्ट केलें मॅड्रास उडुपी कॅफे वय तें एक आज ब्रँड जावन गेला विशेश जावन मिसिसागांत आनी मिसिसागांत हांगा जायते आमचे मंगळूरकार आसात जायते गांवचे आसात जावन दी कोंकणी तुळू कन्नडा उलोवचे आमच्या स्टेटाचे आनी हे आसात कित्याक तुजें व्हड रेस्टॉरंटा कुशीन आसलें खाली बिझनेस करचे खातीर की आनी काम करचें नाका दुसऱ्यांक काम दिया म्हणलें चिंता बी कशें तशें आसलें एक सेल्फ एम्प्लॉयड म्हण जायत मस्सणा काम दियत आनी मस्सणाची वळख जाता ते कॅश काउंटरांत रावन पुरा उलयत गांवांत कशें रेस्टॉरंट कॅश कान घेता उलयत वळख जाता गमा जाता मस्त शो करियत बॉलिवूड स्टार तांकां हांगा बरें यंग जाता ते एक ऑपॉर्च्युनिटी आसता तांतूं रेस्टॉरंट आसल्यान केटरिंग करता आमी काजार करता हांव मस्सणाची वळख जाता ते एक बारी आशा आली काजार करता म्हळ्यार कशें काजार आमी केटरिंग करता काजाराचें केटरिंग लोकांक खातीर आनी लोकांक मेळच्या खातीर हॉटेल म्हण तशें म्हजें अशें एक ओके तुवें 95 स्टार्ट केलें 95 हांगासर तुवें स्टार्ट केल्लें वय न्ही तूं कॅनडा येयल्लोय हांगा येवन मागीर फाटीं गेल्लोय की तूं म्हाका दिसता वय इल्लें तें फाटीं गेलो म्हळ्यार सॉरी 2005 स्टार्ट केलें 2005 तुवें स्टार्ट केलें ताज्या पयलें तूं अबुधाबी आनी काम इल्लें काम करून येवन वतालो हांगाय काम करून येवन वतालो तुजी हांगा एंट्री जाल्ली 95 कॅनडा एंट्री जावन मागीर पाटी वचून काम करून 2005 तूं सीधा रेस्टॉरंट स्टार्ट केलो कशें पयलीं 2 वर्स काम केलें हांगा बायवेलांत 2002-03 यस इनिशियली तुका रेस्पॉन्स रेस्टॉरंटान कशें आसलें तुका म्हळ्यार नॉलेज नासतना तुवें गेल्लें की न्ही खाली पॅशनान गेलें की कशें पॅशन नॉलेज तितलें कांय नासली बट हे पॅशन आहलें आनी म्हजो पप्पा बँकान काम करतना पुरा ब्राह्मणाच्या इन्विटेशन पुरो मेळटालें म्हाका सो ब्राह्मणाचें जेवण म्हळ्यार बारी खुशी ते वेजिटेरियन पूर इन्विटेशन हांवें काडलो न्हू काजार हांवें विचारलें ते एक रूस लागून आनी ते आलेवर म्हणलें गांवांत आहलें पयलें ते हिंदुवांची पुरो आसली सो ते खावन ते एक इनहेरिट जाल्लें टेस्ट म्हाका खालें म्हणून एक्झॅक्ट गोत्तालें सो त्या देखून धैर्य आहलें म्हाका करता हांव करून दाखयता बिझनेस गोत नासलें कशें करचें खालें म्हणून उदका बुडलें हांव उपयलें हांव सक्सेस जालें ताज्या उपरांत आतां रिसेंटली तुवें सेकंड रेस्टॉरंट केलें इतलो डिमांड आसा की ह्या जाग्यार आसा म्हळ्यार आमचे इल्ले पार्किंग इल्ले कश्ट आतां नव्या रेस्टॉरंटान मस्सणा आदले पळय येवंक कश्ट जाताले आतांच्यान बरें पार्किंग आहा ल्हान जाल्यार जागो बरो शॉपिंग आनी पुरो येतात बरें जाता म्हण बरें बिजी आहा ओके रेस्टॉरंटाच्या जे बिझनेसा विशयांत उपरांत उलया ताच्या मदें तुजो पप्पा
सोशल ॲक्टिव्हिस्ट जावन वचून बहुशा तुका ते इन्स्पिरेशन मेळ्ळें म्हूण चिंता तूं 1 या 2 वर्साच्या अवधेक कॅनडांतलें एक एसोसिएशन आसा मंगलोरियन एसोसिएशन ऑफ कॅनडा ह्या असो अध्यक्ष जावन आसलो हितून फर्स्ट 2 वर्सां वायस प्रेसिडेंट मागीर प्रेसिडेंट जावन आलो 2 वर्सां त्या हांगा कोंकणी प्रोग्रामा कोंकणी कल्चर आनी तुजें एक्सपिरियन्स कशें सांगूंक येता बरें जाता म्हळ्यार हांगा आयिल्ले उपरांत भुरगीं बरें चेंज जाता जाल्यार एक आमचे तावन एक खाय म्हणी दिजे कोंकणी भास संस्कृती तांकां इल्ले म्हणी आमी आसतना दिजे म्हूण सांगून त्या अंतू आमी मँगलोर एसोसिएशन प्रोग्रामां करची पिकनीक करचे मोती फेस्त करचे कल्चरल इव्हेंट करचे ते पुरो करन जाल्लेतले आमचे तावन आमच्या भुरग्यांक एक चूर म्हणी दिया म्हण आमची भास संस्कृती दिया म्हण त्या उद्देशान आमी करता आनी मस्त सोशल सर्वीस करता मस्त दुर्बणे हेल्प करता डोनेशन दिता दॅट इज वाय मँगलोर एसोसिएशन हय उद्देश कोंकणी भास आसता पण आतांची भुरगीं हांगाची कॅनडाची कोंकणी उलयतात की घरा उलयचे आमी घरा उलयन जाल्यार तांणी उलयनातली आमची चूक ती आमी तांणी इंग्लिशान उलयल्यार आमी कोंकणीन जाप दिजे वाड्डाडा म्हणटात खाले पुता मासली जाय तारले बांगडे म्हणून आमी सांगून सांगयचे सो ते धाडे तांणी शिकतात पण आमच्या हातांत आसा तुजे 2 वर्सांनी तूं मॅक प्रेसिडेंट जावन कालें तुजें बरें एक अचिवमेंट कालें सांग मस्त नवी नवी प्रोग्राम केली आमी मॅक पिकनीक आनी मस्त स्टारां पुरो हाडयले आमी आनी डोनेशन मस्त हाडयलें म्हणून सांगयत मस्त इल्ले तावन खंडपट्टे पयशे ओट्ट जाले आमचे वळखींत आमकां दिजे पडटा फाटीं जाल्यार मस्त डोनेशनां जाल्ली घट्ट एक खांबो जावन रावलो आतां मॅक आमी आसल्यान ओके आतां तुज्या जर्नींत तुका मस्त चॅलेंजींग म्हणून दिसलें कसलें म्हळ्यार हांगा म्हणचें न्ही हांवें तुज्या ल्हान तावनी ते म्हळ्यार आतां आमकां पळोवंक इजी ओ जल्मल्लो उडपी मुडबेळ्ळे जल्मल्लो थंय जावन बारेन येयलो बारेन तो हांगा येयलो लायफ ही जर्नी बारी इजी आसली की म्हणून जर्नी इजी ना यू शूड बी ए गो गेटर म्हण आमी मुडबेळ्ळेवर गो गेटर्स इल्ले चड सोंडे न्हू चॅलेंज काण घेता हांव सो खंयचेय इम्पॉसिबल ना तुका मोन आल्यार करून दाखोवंक जाता नथींग इज इम्पॉसिबल म्हणटा पळय तशें आनी तुका तातूंत पॅशन आसा जें सो आनी कली फेल जाल्यार खंत काडून बसो नजो गम्मत कुशाल दॅट इज मेन आमी बारी गम्मत मनशां कुशाल मनशां हॅपी गो लकी सो कले कश्ट आयल्यार आसून आसून करन तुका काले करूंक करून दाखय सो तशें म्हणून हांव म्हजें चिंता ओके गुड ह्या मध्ये तूं फॅमिलीच्या विशयांत विचारतना तुजें काजार भुरगीं म्हजे मिसेस मुडबेळ्ळेचे प्रेमा ते म्हाका मस्त सांगत येता रेस्टॉरंटान ना जाल्यार रेस्टॉरंट चलोवंक बारीक कश्ट ते मस्त मस्त सपोर्ट करता त्या देखून रेस्टॉरंट चलोवंक जाता ना जाल्यार कश्ट कामागारां पातयेवन बारीक कश्ट हांगा कामागारां मेळनात गांवांत हाडटा आमी कामागारां हाडिले रावनान चड तें इल्लें तें रावतात मागीर हांगाचे वता वारें उदक आनी काणकीन धांवतात सो जाल्यार म्हजे मस्त वर्सां मस्त तेंप आसलें कोंकणी पुरा सो जाल्यार आमकां पुरो गोत्ता जे म्हाकाय पुरो गोत्ता तांणी ना जाल्यार चलोवंक चितले वचून करचे चितले धैर्य त्या देखून येल्ले पोपे म्हळ्यार इनिये पळयले म्हूण सांगयत त्या जाल्यार वचनात सो दॅट इज काले ट्रिक्स म्हणयत ह्या बिजनेसान हय भुरगीं म्हाका 2 मालगडो नील म्हणून 28 इयर्स तो आतां एमेझॉनांत काम करना आतां MBA करना आतां वेल सिंपलान काम करता आनी एकलो 19 इयर्स निकोलस म्हणून तो इल्लो आर्टिस्टीक चायल्ड बारीक कश्ट जाताले आमकां सुरवेर त्या जाल्यार आमची आंटी आसली ती पळयताली ताका त्या देखून आमी मस्त कॉन्सन्ट्रेट करूं जाताले सो देवान आमकां दिला पळयताल्यांक दिला म्हण चिंता हांव सो आमकां तो एक एसेट जावन आसा निकोलस बरें विजय आतां ह्या जर्नींत आसा पळय विशेश जावन तुजें बिजनेसाच्या जर्नींत सेटबॅक नासतना वयर हाडले या पोडान आसतना वयर आयिल्ले कोणी आसनात ह्या भारी उणे आसतात आनी साबार जाण पडुल्ल्या वेळार ते पडुल्ले सांगूंक आसनात कित्याक म्हळ्यार ते फेलियर दंपून धरतात तांचे इतल्याक आनी खाली सक्सेस मात्र दाखयतात तुका खंय सेटबॅक जाल्लें आसा की वय वय आमी स्टार्टिंगान रेस्टॉरंट सुरू करतना इल्ले कश्ट जाले म्हाका इतले एक्सपिरियन्स नासले नवे मनशां हायर केल्ले तांणी इल्ले कश्ट दिले मागीर दुसरी आयिल्ली इल्ले बरी आयली सांगत दिले ताचे मागीर सक्सेस बरें जालें ताचे मागीर हांवें पटापट 1 2 3 4 रेस्टॉरंट गेली बरी बरी रेस्टॉरंटां मंचुरियन मदुराई चटणी स्वामी तंदूर एक्सप्रेस एंड मोर पार्टनरशिपांत गेले कितें कितें सोलो ना म्हाका एकल्याक फांसी कडेन धांवोंक जावना म्हाका कश्ट जाले ते चिंतून हांवें तितले कश्ट जाता म्हणून
सो एक दोन काणगेन उरले म्हाका पार्टनरशीप जावं ना बरी मनशां पार्टनर हांव तांचें कांय सूख म्हण सांगना सो इल्ले करतले मस्त पयशे उसळ्ळे मस्त पयशे गेले म्हण सांगून हांव खंतीर आसोना म्हाका उडासी ना कितले पयशे गेले म्हण सो लायफांत खंतीर काणगेन बसून काले जाल्ले सण सोडचे मुखारीक सो मागीर उठोन रावलो आतां आनीक बरें सक्सेस आसा सो केदाळे लायफांत एक फेल्यूर काणगेन बसचें न्ही फेल्यूर इज नेक्स्ट वे टू सक्सेस म्हणटात फेल्यूर जायचे त्या वेळेला तुमकां रूच कळटा सक्सेसाची नाजाल्यार कळना येस आतां इन जनरल हांवें विचारचें जाल्यार एक टायम आसलो सादारण म्हणटाक अर्ली 90s जावं दी या 2000 जावं दी गल्फांत इल्ले सेट जाल्ले मनीस फस्ट कॅनडाक मायग्रेट जावंक प्लॅन करताले फॉर वेरियस रिजन्स फॉर जावं पुरो भुरग्यांच्या एज्युकेशनाक या हेल्था खातीर या सोशल सेक्युरिटी खातीर ते अशे येवन हांगासर मस्त सेट जाल्ले आसात त्या वेळा कंपेर केल्यार आतां मायग्रेशन आमच्या कम्युनिटींत येवचें इल्लें उणें जालां अशें हांवें आयकलां काले रिजन मस्त रिजन आतां गांवांतूच बरें आसल्यार आमी गल्फा वचची गरज ना गल्फांतूच बरें आसल्यार आमकां कॅनडा वचची गरज ना सो ब्रेन ड्रेन आनी ब्रेन गेन म्हणून आसतात सो आतां इंडियान मस्त बरें तुमकां थंय बरें काम आसल्यार पुराय मेळटा पयशे मेळटा सांबाळी मेळटा लावनचे वेवस्थाय बरें आहा पुरा घरान कांय जालें तें मेळटा सो हेजें म्हणून गरज ना आयल्यार कांय फाड ना हांगा भुरग्यांक एज्युकेशन बरें मेळटा इंडियान ती कांय कॉलेजांनी उणें नात हांगा आयल्यार एक सिस्टम आसा म्हण सांगयत थंय इल्लें सिस्टम थोडे कडेन ना तुका एक कॅनेडियन्स गो बाय लॉ म्हणटात एक तुज्या लॉन तुवें तुज्या रोडार तुवें बरें एक लायन भितर रावलो तुका कांय जायना तुका कोण्णी विसरतलो ना तुका कितूनी वसीत कॅनडा इज ए लँड ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटात एकलो कांय वासूं बरो शिकनातलो चायनीज हांगा येवन धाकटेर जाता जाल्ले आसा सो आनी एक धाकटेर हांगा येयल्लो ड्रायव्हर जाता सो ते तुमचे वयर आसा तुमचे जिद्द वयर आसा सो खंयचेय तुमकां काम करूंक खंयचेय चॅलेंजींग कॅरियर चेंज करूंक आल्यार ह्या गांवां या हांगा ऑपॉर्च्युनिटी आसा चान्सी आसा म्हणत यंगस्टर्सांक आतां येवंक ऑपॉर्च्युनिटीज आसा मस्त बट मेन स्किल जायचे मस्त स्किल जायचे स्टडी करा तुमकां तेंत पुरो बरें काम बरें घर बरें पुरो बरें येवची गरज ना ते इल्ले उणें आसा बॉम्बे रावतात ल्हान घरां रावतात त्या ट्रेनान धक्कानी मारूंक कश्ट जाता हांगा मस्त बरें सो ऑपॉर्च्युनिटी आनीक आसात बट तुमी ते चॅलेंजेस आनी स्पेशल काले स्किल्स जायचे बट कंपेर टू पयले इल्ले मायग्रेट जावंक इजी आसलें आतां इल्लेशें उणें आसा बट ओवरऑल इन जनरल पॉझिटिव्ह वायब्स आसात पॉझिटिव्ह आसात ओके तुवें स्टार्टिंगाक म्हणलें रेस्टॉरंट बिजनेसांत गेलें जाल्यार मुसळाची वळख जाता मस्त इव्हेंट्स आनी पुरो आसात म्हणून अशें म्हणटाना तुज्या मॅड्रास उडपी कॅफेक मस्त काले म्हणटात गांवांत आयिल्ल्या बॉलिवूड जावं दी या सॅन्डलवूड जावं दी असले थोडे सेलिब्रिटीज आसात तांणी विजीट केल्लें आसा ताच्या विशयान काही सांगता मस्त येतात सादारण हांवें एक 20 to 25 बॉलिवूड शो केल्यात म्हळ्यार मेन न्ही ल्हान एक स्पॉन्सर जावन पार्टनर जावन फूड पार्टनर जावन सो कन्नडाची पुरा आयलात आनी आमचे कोंकणीची मस्तण आयलात सो नांव सांगूंक गेलो मस्त जाता इवन शॉन मिका सिंग आदित्य नारायण उदित नारायण पंकज उदास आनी श्रेया घोषाल पुराण आयलात आमच्या रेस्टॉरंटा हे रमन ना उरली पुरा आयलात म्हण सांगता आनी पॉलिटिशियन म्हाका एक सॅटिस्फॅक्शन जालें म्हळ्यार अब्दुल कलाम आयिल्लो आमच्या रेस्टॉरंटाक उरली मिनिस्टर आयिल्ली ताचो एक फ्रेंडांक घालो लकी लक्ष्मणन म्हणून हरियपटी तो डेल्ली वताना अब्दुल कलाम मेळटाना म्हण ताणें केदाळे म्हणच्या दॅट उडुपी मॅड्रास कॅफे वत्तकोळम नल्ले इरुक्कुद म्हण ताका एक वत्तकोळम म्हण वत्तल म्हळ्यार आमी बेंड्याचे कडी घालता गोंयकारां घालतात ल्हान पेटल्याचे हे तांकां ते कडी करतात ते ताका भारी पसंद जाल्ले तो केदाळे म्हणटालो उडुपी मॅड्रास वत्तकोळम सुपर इरुक्कुद म्हण ते म्हाका भारी खुशी म्हण म्हजें सॅटिस्फॅक्शन सो प्रेसिडेंट जाल्ल्या उपरांत रिटायर्ड जाल्ल्या ना पयले प्रेसिडेंट आसतानाच मागीर हांगासर स्टीफन हार्पर इमिग्रेशन मिनिस्टर मस्सणा केदाळे येवन आसता तुका सोशल एक्टिविटीजांचो इंट्रस्ट तुज्या पप्पानी ऑस्कर फर्नांडिसाक प्रमोट मस्त केल्लें हांवें आयकलें घालें म्हळ्यार विजय दांते हांगा पॉलिटिक्सान ताका इंट्रस्ट आसा आनी म्हाका दिसता ऑन्टारियो लेवलांत तो इलेक्शनाक कंटेस्ट करता म्हणली एक न्यूज आसली तें आतां खंय म्हणसर पावलें हय हांवें नॉमिनेशन म्हण नासता
आसता एक MLA जाय जाल्यार गांवांत MLA जाय जाल्यार तांणीच नांव बरें दिवचें हांगा तशें न्ही हांगा एक कंटेस्ट आसता त्या कंटेस्टान सिलेक्ट जायचे मागीर पार्टी सिलेक्ट करता सो कंटेस्टान सिलेक्ट ऑलमोस्ट जालो हांव MPP म्हणटात कन्झर्वेटीव पार्टीचो तांतू मागीर तांतू इल्लें पॉलिटिक्स पुरो आसलें मस्त तांतू म्हाका म्हणजे ते सीट मेळोना मेळ्ळें जाल्यार बरें आसलें सो मागीर कळलें की म्हाका सांगिल्लें न्हय म्हण अमिताभ बच्चन सांगिल्लें पॉलिटिक्स म्हाका न्ही म्हण म्हाकाय कळलें इल्लें सत आसल्यार हें जायना ताचे बदला म्हणजे तुये हॅपी गोला की लोकां मेळचें बरें म्हण सांगून पॉलिटिक्स इल्लें पयस सरला पयस म्हळ्यार म्हणजे कॅरियर जावन पयस बट पॉलिटिक्सांची पुरो मस्त वळख आहा केदाळ येतात सपोर्ट करता कोणाकी कांय विजा जाय जाल्यार आमची वळख चलता सो पॉलिटिक्सान आसा बट इनवॉल्वमेंट इल्लें उणें आमच्या कम्युनिटीचे हांगा मस्त जाण आसात मस्त वर्सां पयलीं आयिल्ले आसात आनी रिसेंट आयिल्ले आसात मस्तन कामय करतात बिझनेसय करतात बिझनेसाक कशी ऑपॉर्च्युनिटी आसा मस्त बिझनेसा मस्त ऑपॉर्च्युनिटी आहा ते समाज चिंतन समाज स्टडी करन तुका खंयच्यान इंट्रस्ट आसा समा पळोवन बिझनेस करचे म्हळ्यार तांतू मस्त जाणां आतां रियल एस्टेट एजंट तांणी आनी पुरो तुमकां हें करता ते तुमी तांतू हे वचोन नजो तुमची स्टडी तुमी करन तुमकां बिझनेसांत इन डेप्थ स्टडी करून गेल्यार बिझनेसान सक्सेस आसतात हांगा मस्त क्लीन आहा गांवचे बरी ना हिडन एजेंडा पुरो मस्त ना आसा ल्हान म्हटल्यार तुमी स्टडी करून वाचून केल्यार तुमी 100% सक्सेस जातात म्हळ्यार ಈ ಸಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಪೋಸ್ तुमकां रेस्टॉरंट घालूंक वचून सीदो वचून घालचेत न्ही कोण आतां हांव जाल्यार उडपी पॅलेस वचून एक हंबल जावन पिबट म्हाका हेल्प करता की म्हाका रेस्टॉरंट घालूं मोना म्हण ताचे कडेन हंबल जावन विचारून ताचे हेल्प विचारलें सो खंडीत हेल्प करता म्हजे लागीं कोण आयल्यार हांव सांगता म्हजे एक म्हयने येवन काम कर सॅटर्डे संडे रजा ना क्रिसमस ना इस्टर ना तुका करूं जाता की तुजी बायल सांगत दिता की भुरगीं सांगत दितात की तशें आसल्यार रेस्टॉरंट घाल तुका आज घालन पाल्या भितर तें जायना गोबायला मदीं तें लागून पडटा सो चिंतून करा बिझनेसान खंडीत सक्सेस जाता ना म्हण सांग तुज्या ह्या जर्नींत तुजो पप्पा श्री दांती ताचे प्रभाव कितलो आसा मस्त हांव पप्पा मिटिंगाक कॅथोलीक सभांत हर एक आयतार सोनवार मिटींग आहलें हांव कार ताचे ट्राय करतलो पुरा मिटिंगाक हांव वतालो आमगेर पुरो ऑस्कर ते पुरो मस्त मिनिस्टर पुरो येताली इवन सगळे एस्टेटाची पुरा रामदास गावडा ते पुरा कॉफी पुरो डावन आमगेर येयले पुरा पळोवन पळयतालो ताचे कडेन उलयचे हाचे कडेन उलयचे TFI आसतना ताचे लागीं वचून पुरो मस्त जाण येताली इवन सतीश चंद्र हेगडे उडपीचो लिक्कर बॅरन तो आमगेर येतालो ते पुराय पळोवन ऑब्जर्व करचेले तांतू पूण म्हाका म्हणलो हांची पुरो वळख जाता पॉलिटिक्स घाला व्हडलो मनीस जाता ते एक पिशे लागिल्ले सो तशें जावन मिटिंगां पुरो मस्त वताले न्हू त्या देखून म्हाका एक नॉलेज जाल्ली बॅकग्रावंड नॉलेज म्हणून एक पाप्पा वरवीं आसली ओके लायफांत ह्या जर्नींत हर एकल्यांकी दोन विशय आसतात एक जिणेंत खुशयेची गजाल आसता एक बेजारायची गजाल आसता थोड्यांक मस्त आसतात थोड्या मस्त उण्या जाणांक काही आसनात बट तुका तुज्या इतल्या हाच्या मोदें खंय एक विचारचें जाल्यार तुज्या तूं खुशयेची गजाल आनी तुज्या लायफांतली बेजारायची गजाल खुशयेची गजाल म्हळ्यार अब्दुल कलामान आमच्या विशयान उलोवचें प्रेसिडेंटान ते म्हाका बारीक खुशयेचें म्हण सांगता बेजारेचें म्हण कांय ना बेजारी चड करना हांव चर्क एक म्हाका जाल्लो आर्टिस्ट म्हाका इल्लें बेजार जालें बट म्हाका देवान एक ते सकत आनी ते कोण बरें पळयत तांकां मात देव दिता गे आंज बडवो सो आंज बडवो दिला म्हण चिंता बेजार येयली जाता आनी एक म्हण आमची आंटी सरली ती आमकां बारीक म्हळ्यार ती कशें पळोवन ती हांगाच आमकां मेळिल्ली म्हणजे चर्के पळयताली घरचे बरी दिताली बेनिदिक्त रस्किन म्हण गांवांत ती बजपे हय ती इतले मोगान पळयताली की घरचे बरीत सो तिचे वयर आमी सोडना ती सरल्ली आमकां आतांय म्हाका दीस आनी रात दुखूत सो ती नासतना कश्ट ती सडनली बहुशा ती गांवां गेले जाल्यार ब्रेन हॅमरेज जालें तिका ताजे उपरांत हँडल करूंक गेल्ले कश्ट तिचे बरी कोण ना आवयच्या की चड आमकां मोगाल बेजारायची मस्त बेजार येस विजय तूं केदाळय आतां उलोवन आसतना फिल्म एक्टरा विशयांत आनी हांगा आयिल्ल्या विशयांत केदाळय उलोवन आसताय हरये पुढचें कोण ना कोण येता म्हणून सो तुका कोण हांगासर आयिल्लो तुजें मन जिखला बारी खुशी जाल्ली गजाल दोग जाण म्हण येता एकलो जग्गेश म्हण कॉमेडियन तो आयिल्लो मस्त जाण येतात आमच्या रेस्टॉरंट जेवण मस्त जातात मागीर थोडे जाणां उडस आसना बट जग्गेश आयिल्लो येवन जेवलो सीद आयलो कॅश कावंटर येयल्ली म्हणलो आयलो कॅश कावंटर नमस्कार करून खाली एक घालना मागले ते म्हाका बारी खुशी कोणेंय करोना आनी एक कुलासाब आयिल्लो कॅश कावंटर खंय म्हणलो काले कुलासाब ना म्हण येवन ते एक बेसावन दिवन गेलो कोण रोनाल्डो कुलासाब धाकटे रोनाल्डो पोर ताका सेकंड रेस्टॉरंट इनॉग्रेशन कर म्हण ताचे खातीर दवरलें टायम ताका येतात की येता म्हणलो मागीर येवंक ताका जावना
मागीर वळटे पगडे येताना एक ल्हान एक एनवलप दिवन धाडिल्लें ताचे भितर काल्या कितल्या म्हण हांव सांगूंक जायना बट ते दिल्लें एनवलप पळय ती एक मनशाची अंतस्त आनी मनशाचे मंथन मनशाचे एक लेवल दाखयता म्हण सांगूंक हांव आशेता आनी कुलसोबत थँक्यू म्हणटा. ओके ओके सो बरें हांगासर आतां आमकां कोणा कडेन उलयतना कॅनडांतले आमचे लोक अशें साबार जाणांक हांव मेळ्ळो उलयतना तांकां एक चॅलेंजींग टायम कोवीड टायमार थोडे सडनली आयिल्ल्या वेळार शिरकल्ले थोडे बिझनेसान फेल म्हळ्यार तांकां कश्ट जाल्ले ह्या विशयांत आमी गांवांत खंय जाल्यार उलयतना तांकां मस्त चॅलेंजींग कोवीड म्हणटाले म्हळ्यार कोणीय सपोर्ट करूना कोणी नासले म्हणून पूण कॅनडांत कोवीड टायमा वेळार कशें आसलें सिच्युएशन? हो कॅनडांत कोवीड टायमार बारीक कश्ट जाल्ले बट रेस्टॉरंट आमकां गव्हर्मेंटान इतलें हेल्प केलें की तुमकां पत्तें जायना. आमचें आतां रेंट 10,000 आसल्यार 6 म्हयने म्हाका खाली 2,500 मात दिवंक उरले 50% गव्हर्मेंट दितले 20% लँडलॉर्ड दितलो 6 म्हयने सांबाळ खाली 25% मात दिवंक उरले 75% गव्हर्मेंट दितले. आमच्या घरच्यांक 2,000 पुराणाकी दितले. इतले हेल्प म्हाका एक सादारण एक 120 की 160,000 गव्हर्मेंटान मेळ्ळा. इतले पयशे कोणेय खंयचे गांवांत दिल्ले म्हाका गोत्तू ना अशें दिल्ल्यान मात्र आमी वाचले नाजाल्यार खंय बंद करीचारले. दॅट्स वाय मात आमचे टॅक्सी खाण घेतात तितले ना म्हणना जाल्यार पाटी दिवचे खंयच्या गव्हर्मेंटान ना म्हण सांगता हांव. दॅट इज वी आर फॉर्च्युनेट टू लिव इन कॅनडा. आय रियली एप्रिशिएट. सो हर एकल्यांक स्ट्रगल जातल्यांक सपोर्ट केला आनी हर एकल्यांक सपोर्ट केला हर एकल्यांक सपोर्ट आसल्यांक नातल्यांक पुराण डबल कंपनी ओपन करून पयशे वसूल केला तशेंच तांणी धरला तांकां सो कांय करूं ना. पूण हांगा एक कानून म्हणटाक पळयल्यार आमचे गांवाक कंपेर केल्यार या दुसऱ्या कंट्री कंपेर केल्यार मस्तू काले म्हणटात एक सत्यवंतांक हें आसा लायक हांवें सांगलें कॅनेडियन गो बाय लॉ तूं सत हें करताय सतें दोताय तुका कोणाक कांय करूं जायना तूं कोणी विचारूंक विचारनात तूं बरे जिणी जियेताय. ओके फ्युचरांत तूं बिझनेस कशें एक्सपांड करचें म्हणून आसा कांय डायवर्सिफिकेशनाचे प्लॅन आसा की स्पेशली आतां रेस्टॉरंट फिल्डांत आसा दुसऱ्यान खंयच्यान इंट्रस्ट आसा की दुसऱ्यांत ना आतां प्राय जाली 61 जाल्या आनी चड कांय करूंक मन ना कोणी म्हणे करचे जाल्यार आमी सपोर्ट करता ना म्हणना तुमी येया हंबल जावन येया आमचे कडेन शिकोवंक आयले जाल्यार शिका आयकचें म्हाका सांगलें सांगून एक 1.5 वर्स सांगलें बरें मी आयकल्यार अशें अशें कर त्या जाल्यार सक्सेस जाता. तुमी ताचे काणी उलट दुसरें केल्यार जायना सो तुमकां कोणाकय काले रेस्टॉरंट घालूंक आमच्या दिसार आमी सपोर्ट करता आमच्या टायमा प्रमाणे. सो दुसऱ्यांक कांय एक्सपान्शनाचे प्लॅन ना धड ना पळयचें काय सांगूं जायना काले म्हण. ओके आतां आखरेक आमच्या कोंकणी कल्चर कोंकणी संस्कृती उरोवचे जायते प्रयत्न हांगासर करन आसात. आमी कोणाची नांवां सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार गल्फांतावन आयिल्ली जावं पुरो गांवांत न्हू एका ना एका रितीर कॉन्ट्रिब्यूट ते करतात जावं दी म्युजीक जावं दी या आर्ट या ताजे ड्रामा अंतू सगळें ती करतात आनी गांवांत न्हू खंयचे नवे फिल्म आयल्यार तुमी हांगा सपोर्ट करतात. कोणी बरे आर्टिस्ट वयर आयले आयल्यार तांकां विजाक ट्राय करन हांगा तुमी हाडयतात. मुखल्या दिसांनी तूं एक मॅकाचो एक्स प्रेसिडेंट जावन आनी एक कोंकणीचो एका मोगी जावन काले म्हणी एक आशा आसा की तुका कांय व्हडलें कोंकणी खातीर करीचें म्हणून. खंडीत सी आमी गांवांत येतना पुरा वस्तू की टॅक्स भरता जाल्यार एक वस्तूक आमी टॅक्स भरना ते आमचे कल्चर भास आमी आमचे ಒಟ್ಟುत ताण येता ते आमकां उरल्यांक दिवंक मस्त मोना कोंकणी खातीर हांगा एक कांय करया म्हूण सांगून भारी आशा. सो कोंकणी मुवी हाडचे जावन दी कोंकणी लँग्वेज आनी कोंकणी बूक कोण म्हण करचे जाल्यार ताका एक सपरेट एक संगम म्हण एक जावन आसल्यार त्या देखून कोंकणी एक उरोवचे आमी प्रयत्न करचे जाल्यार आमी खंडीत पाठिंबो दिता. ओके बरें आनी आखरेक ह्या कार्यक्रमाच्या आखरेक आमच्या यंगस्टर्सांक जावंक पुरो ते कॅनडान आसूंक पुरो या गांवांत आसूंक पुरो या एक तांकां एक ड्रीम आसा म्हाकाय कॅनडा वचपाचें ती पळयतात कॅनडा गेल्लीं कशें तांचें लायफ गी म्हणून ती बार इंट्रस्टेड आसतात कशें कालें करयत गी म्हणून तसल्यांक तूं कशें सांगूंक आशेताय कसली मॅसेज दिताय आनी दुसरें जर तर कोणाय आशा आसा यंगस्टर्सांक तांणी कशें येत म्हणून गायड करताय. खंडीत कोणी येवचे जाल्यार आमी ये म्हण सांगता बट येवचे पयले पळया फाटी घेवन तुमच्या आवय बापूय म्हातारी आहात की तांकां तुमची गरजा की तुमी आमची गरजा घेवन पयले पळया. सो मागीर तुमचें शिकपाक हांगा चान्स आहा की पळया तें तुमकां बरें जाल्यार हांगा येवची गरज ना. ते मस्तण आसात आवय बापूय म्हजो दुसरो भाव पळयता तशें जाल्यार खंडीत तुमी येया हांगा तुमकां हांगा शिकोवंक मोना काले म्हणी हांगा एक बिझनेस घालूंक मोना तुमी हांगा आयल्यार खंडीत सक्सेस जातात
आमची गरजी ना आतां पुरा व्हॉट्सॅप तांतो इन्फॉर्मेशन गुगलान मेळटा थंय जावन स्टडी कर नांगेन लॉयर जावयेत दाक्तेर जावयेत एंटरप्रिनर जावयेत रेस्टॉरंट घालयेत मस्त ऑपॉर्च्युनिटी ह्या गांवांत आसा येत यंगस्टर्सांक काले सांगूंक अशें येता वॉट इज द मेसेज गांवांत रावल्यार बरें शिकून IAS IPS पुरो शिका सो आमच्यान मस्त उण्यात पयले पयशे नातले आतां पयशे आसा आवय बापाय कडेन बरें करून शिका बरें मुखार या हांगा जावन शिकून पाटी वचयेत तुमकां हांगाय रावयेत शिकपाक इंट्रस्ट दवरा एक बरें शिकून आमच्या समर्थीक नांव हाडा आनी एक गव्हर्मेंट लेवलांत काम सोदून आमकां केदाळ एक वॉयस जावन रावा म्हण हांव सांगता वळट्या बा काल म्हळ्यार आमकां पयलें कांय नातलें एक उदयवाणी आहले आनी दुसरें कांय नातलें ताचे मागीर जनवाणी तेंय ना ताचे मागीर तुमतें आमकां आसरो हाले आमचे मोर्न जावन दी पारितोषिक मेळोवन दी प्रायज मेळोवन दी तुज्या कडेन धाडल्यार तूं केदाळय ना म्हणनाय कोणाक दुर्बळ हेल्प करताय ते देखून आमकां एक बारी एक एसेट दायजी म्हळ्यार आमचे दायजीतच्या की कुटुंबाच्या की चड मोग सो तुजें काम मुंदवरसी आमचे तावन काले ल्हान मोठे हेल्प आमी करता तुका गरज ना जाल्यार तुजें करचें काम आहा पळय बारी एक हांगासर आपोवन हॉस्पिटॅलिटी दिल्ल्याक मस्त आतां प्रॉब्लेम म्हळ्यार पालदरेन मिस जाताय न्ही तूं सकाळीं तुजे च्या पिवन बीन सवय जाला आतां यस मोगाच्या वीक्षकांनो कार्यक्रमाच्या अकरेक ह्या फावटी हांव कॅनडा पावल्ल्या वेळार 3 एपिसोड कॅनडा टॉकीज करचे प्रयत्न केले हांगासर तितलें इजी ना कित्याक म्हळ्यार कॅमेरा हांगासर हायर करूंक बारीक कश्ट आसात पूण तशें म्हणटना लोकां लागीं टायमी लिमिटेड आसा सोर्ससी आमकां जाय जाल्ले बरे टीव्हीच्या कार्यक्रमाक आमकां थंय जावन कोणाक हाडूंक जायना पूण आमकां एक खुशेची गजाल कालेक म्हळ्यार हांगा आयिल्ल्या वेळार आमचोच दैजी वर्ल्ड म्हणयत आशीत पिंटो हांगासर आसलो आनी ताज्या लागीं ताचें तें पॅशन तो प्रोफेशन न्ही तो दुसरें काम करता ताजे कडेन आसले कॅमेरा आमी यूज केले आनी ताका जाय जाल्लें ताचें असिस्टंट आसा बबिता ताचो ताळो तुमी आयकला सगळें वळखतात ताणी इनिशिएटीव काडून गेल्ल्यांत ताणी तांचो टायम दिल्ल्यांत आमकां हें प्रोग्राम दैजी वर्ल्ड टीव्हीचेर प्रसार करूंक अवकाश जालो आनी ताचे सांगात आमचो कॅनरा टू कॅनडा एक लायव्हली संतोष डिसोजा आसा मुकामार गांवांत ताचे एक सपोर्ट आमकां आशिल्ल्यान आनीकय आमकां इल्लें स्ट्रॉंग जाल्या तशेंच आनी एकलो रिचर्ड मेनेजस आशिल्लो तो ह्या एपिसोडाक आमकां ना पूण 2 एपिसोडांत आमच्या सांगाता तो आसलो सो ह्या टिमा वरवीं ल्हानशा हाचे वरवीं आनी तांच्या वॉलंटरी सर्वीस आनी ऑनररी सर्विसा वरवीं आमकां हे कार्यक्रम 3 एपिसोडांत तुमच्या मुखार प्रसार करूंक जालें आनी आमकां आमची तालंतां तुमच्या मुखार दवरचें प्रयत्न आमी केले देखून हांगासर आशीत आसा बबिता आसा संतोष आसा जस्ट तुमकां आमी कॅनडांत हे कार्यक्रम करूंक कारण जाल्ल्यांक तुमच्या मुखार हाडयता तांकांय तुमी आमी मात न्ही तुमी देव बरें करूं म्हणून सो ह्या तेगांनी मस्त एफर्ट्स घाल्यात भविष्य आमकां नेक्स्ट टायम खंय ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार आनीकी साबार तालंत हांगासर आसात तांकां सोदून आनीकी बऱ्या रितीर तुमच्या मुखार हे कार्यक्रम प्रसार डेफिनेटली आमकां करियेत तशें म्हणटना हांगाची तालंतां वगेत बसची न्ही सोशल मिडियांत तुमकां तवळ पळोवंक मेळटली संतोश आनी आसात आशीत आनी आसात खंडीत आनीकी साबार जाणां आसात हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार आमचे कल्चर आमची लँग्वेज हांगासर लायव्ह आसा आनी एकदम एक्टीव आसा आमच्या समेस्तांचें मागणें बरें मन बेसांव हांचेर यासोन दी आनी कॅनडांत तांचे हर एक मिसांव हर एक स्टेप जैते वोन जावन दी म्हणून हांव दैजी वर्ल्डाच्या सर्व विक्षकां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी हे कार्यक्रम तुमी पळयल्ल्याक देव बरें करूं फीडबॅक दिया आनी पळयते रावा दैजी वर्ल्ड 24/7 नमस्कार.